येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। पहिली ते 8वी मेरेनच्या भुरग्यांक 2 दिसाची सुटी। हवामान खात्याच्या रेड अलर्टाक लागून शिक्षण खात्यान जाहीर केली सुटी। विधानसभा अधिवेशन 25 दिसा बदला 10 दिसांचे। मुख्यमंत्र्यान पंचायत वेंचणुकीचे दिल्या रजाव। कमी दिसाचे अधिवेशन हो लोकशायेचो खून, विरोधकांनी केलो निषेध। गोंया खातीर फाल्यां हवामान खात्याचो रेड अलर्ट। वादळी वाऱ्या सयत घालून घेतलो पावस। आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। हवामान खात्यान पावसाक लागून रेड अलर्ट जाहीर केल्ल्यान शिक्षण खात्यान पहिली ते 8वी मेरेनच्या भुरग्यांक 2 दिसाची सुटी जाहीर केल्या। 2 दीस गोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। कांय दिसा सावन गोंयांत पावस घसघसपाक लागला। फाल्यां पावसाचो नेट वाडटलो, देखून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। फाल्यां पावस रौद्र रूप दाखोवपाक शकता। हे फाटभुंयेर शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी करून 2 दिसांची सुटी जाहीर केल्या, पूण 9वी 10वीचे वर्ग चालूच उरतले, परिपत्रकांत म्हटलां। GOA365 ब्युरो रिपोर्ट। पंचायत वेंचणुकेक लागून 8वे विधानसभा अधिवेशन कमी दिसाचेर हाडिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आयज सांगले। हे अधिवेशन 25 दिसा बदला आतां फक्त 10 दीस चलतले, पूण विरोधकांनी हो लोकशायेचो खून अशें म्हणत विरोध केला। पळयात। 11 जुलया सावन सुरू जावपी 8वें विधानसभा अधिवेशन 25 दीस जावपाचें आसलें, पूण आयतारा जाल्ले वेवसाय सल्लागार बसकेंत अधिवेशन 2 सप्तक उणें करपाचो निर्णय घेतला। वेंचणूक आनी विधानसभा एकाच वेळार वेवस्थापन करपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्रासाचें जातलें अशें रजाव मुख्यमंत्र्यान दिलां। तशेंच विधानसभेत कसलीच आश्वासनां दिवंक मेळची ना। सभापती रमेश तवडकार आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हाचेर सविस्तर म्हायती दिली। बीएससी मिटिंगेक आमी गव्हर्मेंटाचो बिझनेस आमच्या समोर दवरलो की तातूंत 10 दीस असेंब्ली करतली। कित्या खातीर कारण कितें? ते कारण एक गव्हर्मेंटान एक विशय हाडिल्लो की पंचायत इलेक्शन, आनी पंचायत इलेक्शना मुळे सगळो जो स्टाफ आसा तो एंगेज उरतो, आनी त्याच बरोबर पंचायत इलेक्शन असल्यामुळे एश्युरन्स जॉब ह्यो सगळ्यो टॅक्निकल गजाली आसा, त्यामुळे गव्हर्मेंटान जो आमकां 10 दिसाचो प्रस्ताव दिल्लो आसा तो मान्य केलो। गव्हर्मेंटान फक्त कन्सर्न इश्यू इतकोच रेज केलो की पंचायत इलेक्शन्स आसा आनी पंचायत इलेक्शनाचें काम आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचेरूच सगळ्या पडटा, सो दॅट एलोंग द असेंब्ली चालू आसतना पंचायत इलेक्शनाची तयारी करप हे स्टाफाक शक्य ना, कारण पुराय 185 पंचायत कितें तरी वांगडाच इलेक्शन आसा। सगळी कडेन तोच स्टाफ, त्या डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळी कडेन डेप्यूट करता। ती क्वेश्चन अवर्स आनी असेंब्ली परत हांगासर रातची आनी ते दोनी मॅनेज जावचे ना। सो आमी रिक्वेस्ट स्पिकरा खातीर केली की 2 वीकचे सेशन घेवचे आनी 2 विका प्रमाणे बाकीचे सगळे बजेट पास करून घेवचो, सो दॅट त्या प्रमाणे स्पिकरान न्यू हे जे आसा पळय इश्यू करता। पूण अधिवेशनाचे दीस कमी करपाच्या निर्णयाक घेवन विरोधी पक्षांनी सरकाराचेर खर टिका केली। वेंचणूक हो मुद्दो आसत जाल्यार वेंचणुके उपरांत अधिवेशन जावंक जाय। दिल्ल्या कमी काळात महत्वाचे अजेंडा आनी प्रश्न मांडप शक्य ना अशें विरोधी आमदारांचें म्हणणें। Bad example we are setting by cutting short of the session. The ostensible reason given by the government is the staff will be on duty for panchayat election. So आम्ही also demand केलो की vote on account तुम्ही आनी 2 महिन्या खातीर घेया आनी फुडले आसा तशें सेशन सेम बिझनेस जो आहा तो फुडले डेटीक ट्रान्सॅक्ट करा। कित्याक पयलेचदा अशें जाता की गेले 5 वर्सांनी पयलेचदा एक 5 आठवड्याचें म्हणल्यार 1 म्हयन्याचें सेशन गोंयाक मेळटालें। ती ऑपॉर्च्युनिटी हे सरकार पंचायत इलेक्शनाचो एक्सक्यूज घेवन हे लोकां कडच्यान उडयलेली आहा। सो लोकशायेची हत्या म्हणटा ती सुरवात जाल्ली आहा। 25 दिसाचे जी क्वेश्चनां आमी आतां घालीत आसले, प्रायवेट मेंबर बील घायली, रेजोल्युशन घालीता, लोकांचे इश्यू, आख्खे गोंयचे इश्यू, बाणालेचे इश्यू, इतली टायम काडून आतां आमी सगळ्यांनी क्वेश्चन घातलेली। सो आमकां दिसलें की हे आज मिटींग इज फॉर अ कलेक्टीव डिसिजन, पूण पळोवपाक गेल्यार तेंचो तमाशा केल्लो तो इट वॉज लायक वन सायडेड, इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड। आमकां जें करपाक जाय आशिल्लें 2 वीक तेमी आतां दे हॅव कॉल्ड अप फॉर अ सेशन ऑफ 2 वीक्स, ताजी फाटल्यान कांयच ना। लेट अस डू इट आफ्टर द गणेशा सुट्टी जाली म्हणटरी 15 तारीख सप्टेंबर जाली म्हणटरी एक 25 दिसाचें पुरा सेशन या 15 तारखेर व्हरया म्हणून, बट ना
The reason for shifting and for curtailing it for 2 weeks is because of panchayat elections, shortage of staff. So हे जर खरें रिजन आशिल्लें जाल्यार स्टाफ 15 सप्टेंबरसान सगळो सुटावो जाता आशिल्लो. जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो, हांवें विचारलें की 2 विकांनी कितें जाता, इतले आमचे विशय आसा, इतले ऑलरेडी घातलेले आसा, लोकांचे विशय आसा, लोकांचे जे विशय आसा ते आमी मांडलेले आसा एज अ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, लोकांक अपेक्षा आसा, तेका लागून आमकां निवडून दिल्या. सीएम पासून म्हणटा की तुजे जे विशय आसा ते भायर वॉयस कर. सो भायर वॉयस कर म्हटल्यार कितें, हे खरें म्हटल्यार दुखद जाता. कारण जी डेमोक्रेसीन आमी बिलीव करता, जी डेमोक्रेसीन आमकां वॉयस आवट करपाक मेळोंक जाय, आमी एज अ ऑपोजिशन फोर्स म्हणून वॉयस आवट करपाक मेळपाक जाय. जेन्ना आमी भायर आवाज करपाक, भायर कोणूय आवाज करूंक शकता, सगळे आवाज करूंक शकता. जेन्ना आमकां निवडून दिता, जेन्ना लोक निवडून दिता, तेन्ना लोकांनी आमकां भितूर धाडल्या, भितूर आवाज करपाक लागून. कोड ऑफ कंडक्ट जो आहा पंचायतीचो तो आमकां लागोना एसेंब्लीक. कित्याक जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हे आमचे पार्लमेंट चालू आसता आनी 5 स्टेटीन 4 स्टेटीन 2 स्टेटीन इलेक्शन जाता आख्खे इंडियेक, पार्लमेंट आपले प्रोसिडींग चालूच दवरता, जे एश्युरन्सीस आहा ते दिता, वेदर इट इज रिलेटेड टू दॅट स्टेट ऑर नॉट. वाय आय एम सेईंग दीस, बिकॉज बजेट ऑलरेडी प्रेझेंट जाल्ले आसता. मुख्यमंत्र्यान बजेट जे आहा ते ऑलरेडी प्रेझेंट केला आदी मार्चान, आणि बजेट प्रेझेंट केला ते बजेटाचेर सगळे बरयल्ले आहा. आता कितें आहा, आता डिमांड आहा, डिमांडाचेर ते सरकार पयशे मागता आपल्याक इतले जाय म्हणून, आनी ते डिमांड पास जावप आनी तांकां ते खात्यान पयशे वचप हें उरलां. सो तितून कांय ना. इवन इफ यू गिव्ह एश्युरन्सीस देर इज इट्स नॉट अ कोड ऑफ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. ह्या विधानसभा अधिवेशनात जे प्रश्न भायर पडटले ते फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात मुखार व्हरतले अशें सभापतीन सांगलें. मजगतीं विधानसभा अधिवेशन फुडें धुकलप कित्याक शक्य ना ताचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. आयकात. फुडली जें सेशन जातलें पळय, तांचे प्रस्ताव आशिल्लो ते चड दिसांनी घेवचें. तो पोजिशनाक मागप खूब सोंपें आसता. सरकार चलयता आसतना पूर्ण बजेट पास करून घेवपाक जाय. अदरवायज पूर्ण बजेट जो पर्यंत पास जायना तोपर्यंत बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते हॅम्पर जायत आसा. त्या खातीर पूर्ण बजेट पास जावप हें चड म्हत्वाचें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. कुंकळी पालिका मंडळाच्या आजच्या बसकेत परत एक फावट गोंधळ जालो. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवका मदीं कोफुसांव जाले. त्या वाडात चल्ला अशें पळोवन नगराध्यक्ष नगरसेवक उद्देश नायकाक पालिका कायद्याच्या 78 कलमा खाला बेशिस्त वागलो अशें रजा दिवन बसकेंतल्यान भायर काडलो. कुंकळी पालिका मंडळाचे बसकेत नगराध्यक्ष लक्ष्मण नायक आणि नगरसेवक उद्देश देसाय हांचे भितर कोफुसांव जाले. कोफुसांवाचे केस्ताव जाता अशें दिसतकच उद्देश नायकाक 78 ह्या कलमा खाला बेशिस्त वागला म्हण बसकेंतल्यान भायर वचपाक सांगलो. जाल्यार उद्देश म्हणटा नगराध्यक्षान आपल्या प्रश्नाचो जापो दिवपाक न्हयकार दिलो. बरेच तेंपासावन जायतीं कामां आडोवन उरल्यात, देखून कामां करपाक तो अपात्र आसा अशें ताचें म्हणणें. आमचे अजून कसलेंय काम जालना. आमी कितल्या फावटी येवबी करून आमी डेव्हलपमेंटाक वोट गेल्ले, एक्चुअली डेव्हलपमेंट जालना आमगेलें. एक स्लॅग म्हणल्यार आतां पावसाक जाय तें, मागीर मे म्हयन्याक घेवन कांयच फायदो ना. आमकां तें ना जाल्यार वयलो पावडर तरी घालपाक जाय आसलो, कित्याक ती चिकण जाता. चिकण जाता मागीर कितले फावटी सांगलें, इवन ताका बरोवन दिलें, रिटर्न दिलें, तरी पासून तें अजूनय येयना. आनी तो म्हाका सांगता पास जाले आसा म्हूण सांगता, पूण अजूनय येयलो ना. पण प्रोसेस आनी प्रोसेस करलो तें आमकां कळना. त्या भायर आमकां लादी दी म्हूण सांगलें, लादी अजूनय येयल्ली नाय. त्योय केन्ना येतल्यो खबर ना म्हाका. 5 वर्सान येतल्यो काय त्यो खबर ना. पावस काबार जायतलो. गेल्या त्या कॉन्सिलराक लास्ट टायमार दिल्यो तेंच्यो घर दवरले आहाय. त्योय हाड म्हणलें जाल्यार त्या हाडूच क्वेश्चन करता की म्हाका आमकां म्हळ्यार हांव लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका क्वेश्चन करून आन्सर क्वेश्चन करता तेन्ना ताचो आन्सर आसता, तुका आपूण आन्सर करना म्हणून. एक खंयची पद्दत की कावन्सिलरान एक क्वेश्चन केलो जाल्यार आन्सर करपाचो, तो जी ऑफिसराचो चॅरपर्सनाचो कायदो न्हू, तो आन्सर करना. तेका खबर आसा हांव क्वेश्चन जे कठीण क्वेश्चन करता तितून तो फेल जाता, आनी तो आपूण ते खंयची पदवी लायता आपल्यो. आपूण अशें तशें तिगाय तेच सांगता. आनी विड्रॉ कर म्हण कित्याक म्हणलें. विड्रॉ कर म्हळ्यार कितें, आयज जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो की तुमी अजेंडा भितर जे गेले 1 वर्स अजेंडा घालतात की
सायनबोर्ड गटर स्लॅब हे घालतात ते केन्ना जातले केन्ना अजेंडा घेतलो मिटींग केली जाल्यार काम जाता. आज हांव फिल्डार पळोवपाक जाय कुंकळे किती गरज आसा ती पळोवपाक जाय. कुंकळे फिल्डार जेन्ना ती कामां जी आसात की आतां एक कितें काम घेतलां ती कडेक लावपाची पळोवपाक जाय. ती फकत उलोवन जायना ती खंय तरी डिपार्टमेंटान भोंवूंक जाय पडटा. आज चेअरपर्सन कितले डिपार्टमेंट भोंवलो काय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नाल्ल उदरगत महामंडळ स्थापन करून शेतकारांक अनुदान दितले. नाल्ला पासून तयार जातल्या उत्पादनांचेर आधारीत उद्देगांक उर्बा दितले. कृषी मंत्री रवी नायक हांणी सांगले. कृषी महाविद्यालय पोरण्या गोंयचे एला फार्मास सुरू करतले अशें तांणी जाहीर केलां. आदी ते फोंड्याच्या कोडार फार्मास सुरू जावपाचे आसले. कृषी संचालका बरोबर कृषी मंत्री रवी नायकान बसका घेवन कृषी मळाचो नियाळ घेतलो. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. रवी नायकान म्हत्वाची म्हायती दिली. पयलींच्या सरकारान फोंड्याच्या कोड्डार फार्मात कृषी महाविद्यालय सुरू करपाचे थारायल्ले, पूण आतां ते बदला पोरण्या गोंयच्या एला फार्मात सुरू करतले अशें ताणें सांगलें. ह्या वर्साच्यान सरकारान चिंतलां की एग्रीकल्चर कॉलेज जी आसा ती सुरू करपाची. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी डिक्लेअर केली आनी ही कॉलेज जातली आनी ही आतां रोखडीच सुरू जावपाची आसा. खंय जातली ओल्ड गोवा एलाक थंय जातले. ते आसा सगळे बिल्डींग सगळे आसा आनी थंय जातली. सर तुमी कोणार म्हणलेले न्ही. ना कोणार ती आसा मागीर पळयतले. ज्या गजाली खातीर हेर राज्यांचेर निबून रावचें पडटा ती उत्पादनां गोंयांत घेवपा खातीर तरणाट्यांक उर्बा दितले. गसगशीत अनुदानय दितले. ते खातीर कृषी अधिकाऱ्यांक म्हायती काडपा खातीर गांवांनी धाडटले अशेंय रवी नायकान सांगलें. उत्पादनां खातीर कोमुनिदादी कडल्यान जमनी भाडेपट्टीर घेवं येतात. हेर उत्पादनां बरोबर मोव काडपाचें काम करूं येता. आतां आमी झोनल अग्रिकल्चर जे ऑफिसरांची मिटींग घेतल्या ती आमी आतां मिटींग घेतल्या आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दितले. ते गांवांनी वसात ती शेती कित्याक पेंडींग आसा जावं मेन ग्रोथ जाला कित्याक जाला हें सगळें वचून आमी शेतकरी हेका झोनल अग्रिकल्चर सांगतले. फुडल्या मिटींग आसा आनी ते वचून ते पळोवन तांकां एनकरेज करचें. तांकां जी सबसिडी जाय तेजी डिमांड मागीर कितें आसा ते प्रमाणे तेवूय आयकयात आनी आमकां सांगात. त्या प्रमाणे आमी फुडल्या जे कोण एरिया वाडयता चड अंडर शेती जावं कल्टिवेशन कितें जावं माडाचें जावं शेती फळां जावं कितें कसलें तांकां पयलो प्रायस 75, सेकंड 50,000 आनी तिसरें 25,000. हे म्हाजे स्वताचे पयशे हांव दितलो हे बॉर्डर प्रत्येक वर्सा 5 वर्सां. कोकोनट आमी कोकोनटाची जी आसा आमी कॉर्पोरेशन कोकोनट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी ते आमी ऑलरेडी सुरू जाला. आमी ऑलरेडी डायरेक्टरान हें घेतलां आनी ते प्रमाणे आमी ते करतले आनी ते बोर्डाच्या मार्फत आमी हें करतले. सबसिडी बीन येता सगळे तरेची बेनिफीट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट. हे आतां ब्लॅक रायस काळो रायस 400 रुपये किलो असो वयता. म्हणजे रोवपाची मेहनत भुरग्यांनी घेवपाक जाय. मादेसाचे भुरगे करतात आनी पयलो आनी कोणी केल्ले म्हणजे हे तर केलें जाय जाल्यार खुबशे म्हाका दिसता भुरग्यांचे इवन हे जॉबाचेर रावपाची गरज ना. कित्याक आमचे जॉब कितले आसा पळय ते आमी जाणात आसता की आमकां जॉब कमी मेळटले गोंयांत. आनी सगळे भुरगे आयज एज्युकेशन शिक्षण घेतलेलें आसा. म्हणजे प्रत्येक भुरगो प्रत्येक घरांनी ग्रेज्युएट भुरगो आसा. तेणे जर हें इंडस्ट्री उत्पन्न करपाक घेतलें जाल्यार आमचे हेणे कोण उत्पन्न करपाक इवन थोडे जाग्यांनी कुमदादी एरिया आसा ते तांकां कल्टिवेशन दिल्यो जाल्यार तेवूय भुरग्यांनी घेवच्यो आनी ते करचे. कुमदादीची एरिया ती कुमदादी जमीन खूब आसा गोंयांत. ते कुमदादी कडेन घेतले जाल्यार आमी कितें प्रयत्न करतात आनी तांकां सरकारा मार्फतूय तांकां आमी मदत करपाची तयारी आसा आमची आनी सबसिडी दिवपाची तयारी आसा. तांकां बरी सबसिडी भुरग्यांक दिवची आनी भुरग्यांनी जे आतां मोवाचेर हें केल्लें आसा पण सगळे प्रॉडक्ट जे आतां आमकां आमचे नजरेक आयल्या आनी हे सगळे तरेचे प्रॉडक्ट वाडोवन आमचे हे फायनान्शियली जे आसा पोजिशन भुरग्यांची म्हणजे हेंवूय करून शिकपाकूय जाता. सामुदायिक शेतां करपाक काणकोण आनी वाळपयच्या शेतकारां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. कृषी संचालक नेवेल आल्फान्सोन सांगले. सामुदायिक शेतां करतल्यांक 90% अनुदान दितले खंय. लँड बायफर्केट जाता लँड बारीक बारीक कुटके आसा ते इकॉनॉमिकली अनवायबल रोवपा खातीर. सो ते वाड्यांतले सगळे लोक एकठांय जावन 1-2 हेक्टर 5 हेक्टर 10 हेक्टर
एकठांय जावन कम्युनिटी फार्मिंग ही स्कीम बरी चलता तेजे आमी 90% सबसिडी दिता जावं ती मागीर तुका आडो बांदपाक ट्रॅक्टर घेवपाक मशिनरी घेवपाक असले इन्फ्रास्ट्रक्चर 90% सबसिडी मेळटा रिस्पॉन्स कसो आसा ताजो रिस्पॉन्स आम एक्सलंट आसा थोडे फॉर एग्जांपल काणकोण आनी वाळपय ह्या दोन तालुक्यांक बरो रिस्पॉन्स मेळटा गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय पर्यटन मंडळान बरोच विचार केल्या उपरांत सनबर्न महोत्सवाक मान्यताय दिल्या. पूण हे खेपे आयोजक म्हणटात गोंयचे संस्कृतायेक चडांत चड प्रतिनिधित्व दिवचें पडटलें. सनबर्न आयोजकांक महोत्सवाचो काळ 3 ते 4 दिसां मेरेन वाडोवपाक सांगला. नव्यान स्थापन जाल्ल्या मंडळाचो सहअध्यक्ष आशिल्लो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पळयात. गोंय पर्यटन मंडळान बरोच विचार केल्या उपरांत सनबर्न महोत्सवाक मान्यताय दिल्या. पूण हे खेपे आयोजक म्हणटात गोंयचे संस्कृतायेक चडांत चड प्रतिनिधित्व दिवचें पडटलें. सनबर्न आयोजकांक महोत्सवाचो काळ 3 ते 4 दिसां मेरेन वाडोवपाक सांगला. नव्यान स्थापन जाल्ल्या मंडळाचो सहअध्यक्ष आशिल्लो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पळयात. All events, whatever have come today, principally have been agreed by the board to give them permissions and make them operational. For example, Sunburn event, how clearly सांगिल्लें, the government will not take only a EDM. We need the Goan culture to be also showcased. आज जेन्ना ते आयले तांणी प्रेझेंटेशनान क्लियरली दाखयल्लें आसा की हांवें तांकां अजून तांकां सांगलां तांचे 3 दिसाचो इव्हेंट आसा तांकां सांगलां जाता जाल्यार 4 दीस कर. At the same time, one or the Goan theme has to be around the festival. The platforms have to be, whether it's a stage dedicated to Goans or whatever has to be done. That is same thing they have done. Again, they will give us more detailing, but overall concept they have accepted to what we have had has a tone. Ki suppose the world comes for a EDM, then the Goans also who are able to showcase their talent, whether it is DJs, bands, individual talents like Bondo or whoever, need a platform that they need to see them also. So music for Goan musicians in different flavor get a exposure to the world through these festivals. तातून पयलो म्हणल्यार आमचो इश्यू आशिल्लो एक, हाउ डू वी लुक एट द टुरिझम इंडस्ट्री इन डेज टू कम. मोपा एअरपोर्ट इज कमिंग अप. मोपा एअरपोर्ट जातकर वॉट आर द चॅलेंजीस, हाउ डू वी नीड टू कॅटर इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, ट्रान्झिट, टॅक्सीजां बाकीचे. तशेंच तांकां सेवा कशी जाय पडटली टुरिस्टांक हाडटा आसतना आमकां कितें करचें पडटलें, आनी हाउ डू वी लुक एट द होटेल्स एंड एकोमोडेशन. देन द बेसिकली ओवरऑल पिक्चर ऑफ टॅकलिंग द मोपा part of it was discussed. Secondly, there are many issues which are facing, which are concerns, where proposals or investments which have come into Goa are facing issues with different departments. I think this needs to be tackled as a single window, whether they are investment promotion areas or whatever has to be defined and moving in that segment. We came into services which were supposed to be having this, which we are talking about. I mean, integrated beach management services. Integrated beach management service जाय कशी जाय, कित्याक जाय, गोंयाक कशी बरी पडटली. This was deliberated and discussed. So we are able to get ahead with the infrastructure as far as the concept of clean and safe beaches is concerned. मागीर environmental expert tourism board घेवचो जाता आमकां गायड करतलो की सस्टेनेबल टुरिझम करता आसतना वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर दॅट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जो पडटा ताका घेवपाक कितें करपा जाय तें पयलें. आतां हें सगळें करता आसतना आमी सगळ्या बोर्डा तर्फे एम्पावर्ड कमिटीज केल्ले आसा. लेजिस्लेशन आमी हाडूंक सोदतात. वेदर टुरिझम एक्ट विल बी पुट इन प्लेस. We need people like Nalsar to come on board. ते सरकार मूव करता आसतना how do we get the act in place to support the tourism and trade so that illegalities are curbed, systems are in place and tourism revenues वाडटा. हाचे खातीर जो एक्ट तयार जाय पडटा स्टॅट्युटरी तो कसो करपाचो ताजेर डेव्हलप जाल्ले आसा. गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो उपाध्यक्ष जॅक सुखीजान अंदू जावपा आशिल्ल्या कार्यावळींच्या आराखड्याची माहिती दिली. What the second meeting of the Goa Tourism Board was held yesterday, that was 6th July, and a number of issues regarding promoting of Goa were taken up. Basically, a number of events were cleared. One of the events which was cleared was RFC, an international off-road motorsport festival. This is a festival which will be throughout Goa and which will get a number of motorsport enthusiasts into Goa, and it's very good for branding Goa. The second one which was cleared was Ironman 70.3. Ironman is a worldwide event which presently is held only in Goa, and the tourism department decided to support it. The third event which was cleared was
was Sunburn. Sunburn is a electronic dance music festival. The tourism minister insisted that Goan artists be given a chance to perform at Sunburn this year, and the organizers agreed to have a special Goa pavilion wherein Goan artists like DJs would be allowed to play their music, as well as promotion of Goan culture would be done. The fourth event which was cleared was Echoes of Goa. Echoes of the Earth. It was a green music festival. This is planned somewhere in February, and it aims at promoting sustainable cultures. In addition to this, a proposal for participating in Sate, which is one of the top networking B2B networking events in India, was cleared. Goa Tourism will participate in it. Deliberations were made on the calendar of events to be promoted by tourism, but the final call would be taken subsequently. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. भारतीय संघाचो आदलो कॅप्टन MS धोनी बेरेस्तार 41 वर्सां पिरायेचो जालो. ह्या निमतान आंध्र प्रदेश विजयवाड्यातल्या ताच्या चाहत्यांनी MS धोनीचो ट्रेडमार्क हेलिकॉप्टर शॉट खेळटनाचो 41 फूट उंचायेचो कटआउट उबो केलो. या कटआउटात धोनी 2011च्या विश्वचषकाच्या निमण्या बॉलार आपलो ट्रेडमार्क हेलिकॉप्टर शॉट खेळटा. कटआउटाचो फोटो बरोच व्हायरल जाला. 2020 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटीक बाय बाय केल्या उपरांत धोनी चेन्नई सुपर किंग्सा कडल्यान खेळटना IPLांत आपलो वेव्हार करता. IPL 2022 धोनीन बॅटिंगा सयत हंगामाची खोशी अणभवली. 14 सामन्यांनी 232 धांवड्यो काडल्यो, जातून सगळ्यांत चड 50 धांवड्यो काडल्यो. ह्यो धांवड्यो 123 परस चड स्ट्रायक रेटीन आयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. येता त्या सप्तकात उटंगाराचो पावस पडू येता. IMDच्या अदमासा प्रमाण पावसाक नेटाचा वाऱ्याचो सांगात मेळटलो, जाका लागून फाल्यां खातीर जाहीर केल्लो ऑरेंज अलर्ट वाडोवन रेड अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर 10 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट लागू करतले. पळयात. फाटल्या 24 वरांत पावसान मातशीशी थाकाय घेतल्या आसली तरी फाल्यां घोग्यांनी पावस पडटलो. खवदळिल्लो दर्या आनी अशांत हवामानाक लागून फुडल्या 5 दिसांक नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान शिटकायलां. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 8 जुलया मेरेन रेड अलर्ट. 11 तारखे मेरेन घसघशीत पावस. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 11 जुलय मेरेन नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.